हो ते इन्स्पेक्शन केलं ते सांगण्याची पयलीं कन्सेंट दिवं ना खंय तरी जगू ती करपाक पळय खंय कन्सर्न दिवं ना ते मिरा बाग ते बंदारो बांदतले काय अरे बाबा. दीपक पावसकर एडिगेशन न्हंयचें उदक काडटलें जर जाय डब्ल्यूआरडी परमिशन लागना आमी काडटा तें न्हंयचें उदक आनी उदक चड मोठे प्रमाणांत आनीक परमनंटली मेळपाक जावन बंदार घालप आतां आज ते परवरी आयिल्ले न्ही तेन्ना ते प्रोटेस्टर आनी तांचे वांगडा एक्स मिनिस्टर दीपक पावसकरूय लक्षांत घेयात. ताणें स्टेटमेंट मिनिस्टर आमी जें कितें करपाक जाय त्या प्रमाणे केल्लें आहा कायदेशीर सारकें पळय तें प्रेजेंटेशन दिलां तें म्हणटा तुमी फोटींग उलयता अशें ताणें आरोप केला कशें फुडें म्हणल्यार कितें दाखोवंक ना म्हणटा प्रेजेंटेशन कोणाक दाखोवना आमी नवीन आयला खंयच्यान आयला काय म्हणला ताणें आनी त्या नंतर पावसकर आहा पळय न्ही तांणी तातूंत लक्ष आतां हालीं घातलां ह्या 8-10 दिसांत कळ्ळें हय ताजे पयलीं गोविंद आमचो गणेश गांवकार आहा पळय न्ही तागेल्या ऑफिसांतूय मिटींग घेतिल्ली फोंड्या हांव खुद्द गेल्लो आनी त्या वाड्यावयलो पंच मेंबर आनी त्या पंचा बरोबर बाकीचे लोक आशिल्ले पळय ग्रामस्थ सगळे आयिल्ले आनी तांकां आमी एक्सप्लेन केल्लें शिवाय मागीर बदामी वचून आमगेलो पयलींचो इंजिनियर आशिल्लो चीफ इंजिनियर बदामीन वचून थंय एक्सप्लेन केल्लें म्हजी पयलीं नंतर मागीर गणेश गांवकाराच्या ऑफिसांत हांव स्वता गेल्लो आनी थंय त्या लोकां कडेन जवळ जवळ अर्दवर मिटींग घेवन सांगिल्लें तांकां आतां जे इवन तिसरी गजाल बॅरेज म्हटल्यार कशी कितें म्हणून तांकां गांजे व्हरून दाखयल्ले आतां त्या वेळार पावस कमी नाशिल्लो आतां नवीन एक एकटो एड जायत वतलो म्हणजे आमी ते 12 म्हयने आनी 15 म्हयने आमी तशें तें दाखयत परत रावपाचें तरी आसतना तांच्या सगळ्यांच्या समाधाना खातीर 14 तारखेक सांजचें परत दवरलां PPT प्रेजेंटेशन पंच आसा पळय थंयचो स्थानीक पंच ताजे ओपोजिटूच ते प्रोटेस्टाक बसलेले आसा थंय पंच तांचे वांगडा आपयल्यार सुद्दां येना म्हणटा आतां लोकल जें कितें आसा पळय न्ही राजकारण तातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना तुमी तें म्हजें कामय न्ही म्हजें काम एज अ मिनिस्टर म्हणून आनी लोकांक जें उदक जाय तें उदकाचें तुमी हाजे पयलीं शपथ घेतलेलो म्हणटा तो थंय डॅम बंदारा येवपाचो ना म्हणून कोणें तुमी घेतलेलो म्हण ते 2 वर्सां पयलीं हांवें तें विचारूं करनाशिल्लो कोण सांगता आनी आरोप केले की तांच्यानी ते उदक म्हणटा ते अरे ते सगळे आरोप हांवें उत्तर दिवपाक जाय अशें ना म्हणजे लोकांच्या विरोधांत वचून तुमी ते बंदारा हाडटलोच तुमी फॅक्टरी उदक म्हणटा ते कोणी उठतलो आनी काही आरोप करतलो सगळे आरोप हांवें उत्तर दिवपाक जाय अशें ना